पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोय सरकार आणि NSDC इंटरनॅशनल हांचे मदीं कुशळटाय प्रशिक्षण संदर्भात जाली समजिकायेची कबलात। हॉस्पिटॅलिटी, हेल्थ केअर, ब्युटी अँड वेलनेस, IT सारख्या मळाचेर रोजगाराच्यो मेळटल्यो संधी। राज्यात भूंय कसलेच काम बेकायदेशीर जावंक ना, विरोधी फुडाऱ्यांचे आरोप फटीचे। शार आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांचे स्पश्टीकरण। सरकार उदरगतीच्या प्रकल्पांक सदांच प्राधान्य दिता। अस्नोडा बायपास मार्गाच्या बुनियादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची गवाय। राज्य सरकाराचे मुखेलमंत्री वशिष्ठ गुरू पुरस्कार 7 शिक्षकांक जाले घोषित। फाल्यां शिक्षक दिसा निमतान पुरस्काराचे जातले वितरण। पॅरिसात सुरू आशिल्ल्या पॅरा ऑलिंपिक खेळा सर्तीत 3 भांगरा पदकां सयत 20 पदकां मेळोवन भारत पावलो पदक वळेरेंत 19व्या सुवातेचेर। राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्यांनी केले खेळगड्यांचे अभिनंदन। आनी आतां खबरो विस्तारात। गोंयांतल्या NSDC इंटरनॅशनल स्किल सेंटरा वरवीं दर वर्सा गोंयच्या किमान 5000 तरणाट्यांक विदेशांत वेगवेगळ्या नोकऱ्यां खातीर प्रशिक्षण दिवपा हेतान गोंय सरकार आनी NSDC इंटरनॅशनल हांचे मदीं समजिकायेची कबलात जाल्या। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हाजेरीत NSDCच्या प्रतिनिधींनी ह्या कबलातीचेर सयो केल्यो। तरणाट्यांक विदेशी भाषा आनी खासा कुशळटाय आपणावप गरजेचें आसतलें। हॉस्पिटॅलिटी, हेल्थ केअर, ब्युटी अँड वेलनेस, IT कन्स्ट्रक्शन ह्या सारख्या वाठारांत रोजगाराच्यो संधी मेळटल्यो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिली। Such state-of-the-art center will be create an international benchmark in quality skills ecosystem in the state to empower the Goan youth and with necessary skills and competency including foreign language and domain skill to excel globally and to provide them globally job opportunities in the areas of hospitality, healthcare, beauty and wellness, IT and also in construction etc. NSDC International is working closely with the 18 foreign countries to aggregate the demand of the skilled workforce from India and under skilled mobility partnership agreement signed between the government of India and foreign countries. राज्यात भूरूपांतरणाचे कसलेच काम बेकायदेशीर जावंक ना अशी स्पष्ट गवाय शार आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। आपल्या काळात राज्यातल्या खंयच्याच खासगी राना वाठाराक हात लावंक ना अशें तांणी स्पश्ट केलें। पणजेंत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी विरोधी फुडाऱ्यांनी केल्ले आरोप भायर मारले। रोईश मोकुश दोंगराचेर जाल्ले नवे बांदकाम तशेंच DLF सारख्या प्रकल्पाक आपूण ह्या खात्याचो मंत्री जावचे पयलीं मान्यताय दिल्या आनी तातूंत जर कितेंय अयोग्य आसल्यार ताची सरकार चवकशी करतले अशें मंत्री राणे हांणी स्पश्ट केलें। कायदेशीर जे कितें आसा हांव कायदेशीर गोष्टीचेरूच उलयता। कायदेशीर जर कोणी तरी परमिशनां सारखी घेतल्या तेजेर म्हाजे कडेन काय उरना ते फुडें कितें करपाक। जर कायदेशीर कितें ना आनी खंय तरी थंय लॅकुना आहा आनी योग्य तरेचे पेपर वर्क करूंक ना तर हांव योग्य तरेन ते हांव डिसिजन हांव तेजेर घेवंक शकता। कारण ते पयलीं दिल्ले परमिशन हांव मंत्री जावपाचे पयलीं ह्यो गोश्टी हाडलेले म्हणून खंय तरी मनशांनी कॉशियस जावपाची गरज आसा। तशें हांव म्हणना की आय एम म्हणजे पुलिंग योर लेग वेन यू आर कमिंग फ्रॉम देर वेन यू आर कमिंग गोंयचें लुकसाण जाता तूं ऐक ते शब्द तूं वापरता ते बऱ्या पण कितें आसता की गोंयचेच मनशांनी जर कोणाक जर जमीन विकला आनी त्या मनशांनी परमिशन घेतला सरकार कडल्यान तर म्हाजे कडेन उपाय कितें आहा रिव्हेरीफाय करपाक चेक करपाक की बाबा परमिशन आसा काय ना। कोणी परमिशन दिल्या हेका म्हत्व ना। परमिशन आसा परमिशन सारकें आसा आनी परमिशन जर सारकें ना तेजेर हांव एक्शन हांव घेवंक शकता। आपले सरकार उदरगतीच्या प्रकल्पांक प्राधान्य दिता मात्र विरोधी पक्ष अशा प्रकल्पांक वेगवेगळ्या मार्गांनी आडमेळी हाडटात अशी टिका मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अस्नोडा बायपास रस्त्याच्या बुनियादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीत केली। उदरगतीचो खंयचोय प्रकल्प चालीक लायतना थळाव्या लोकांक विश्वासात घेवन त्या उपरांत लोककल्याणकारी प्रकल्प चालीक लायता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली।
ह्या चौपदरी बगल मार्गाच्या बुनियादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्याक नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळणकार, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान मुखेलमंत्र्यांनी कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या बगल मार्गाक असनोडेचे सर्गेस्त सुटके झुजारी बाळा मापारी हांचे नाव दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी जाहीर केलें. सदोदीत ज्यांच्यानी गोयच्या मुक्ती संग्रामात आमकां योगदान दिलें, अस्नोडेचो सुपुत्र आनी गोयच्या इतिहासांतलो पयलो म्हणजे शहीद जावपी जर कोण आसत जाल्यार बाळाराया मापारी आसतले. तांचें नांव ह्या रस्त्या खातीर आज आमी जाहीर करता आनी हें सांगता आसतनाय बी म्हणजे अस्नोडकारां खातीर म्हाका दिसता ही अभिमानाची गजाल आसा की ज्या पद्दतीत बाळाराया मापारी सॅक्रिफायस केलें. आमी थोडीशी जागाच दिल्या, पण बाळाराया मापारींच्या नांवांत सदोदीत हो रस्तो जो आसा हो आमी उडास दवरतले, याद दवरतले. तांचें डेडिकेशन, तांचें शहीद ह्या गोंया खातीर जाल्लें आसा. येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी बोगमाळो दर्यादेगेर वीज खात्याच्या बकेट माउंटेड क्रेन ह्या आर्विल्ल्या यांत्रिक वाहनाचे लोकार्पण केलें. सुमार 36 लाख रुपया खर्चाच्या ह्या नव्या वाहनाक लागून रस्त्या कुशीक येवपी आडमेळी पयस करप शक्य जातलें. भौशीक वाठारांत उंचेली कामां करपा खातीर हें वाहन सोमार ते शेनवार सकाळी 9 ते 5 वरां मेरेन उपलब्ध आसतलें. ह्या वाहनाक लागून वीज खात्याची तांक वाडटली आनी लोकांक ताचो लाव जातलो असो हावेस येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी उक्तायलो. सत्तरी आनी सांखळे वाठारांतल्या वाळवंटी न्हंयेत लोक कोयर उडयतात. ताका लागून शारांनी हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाता. हे नदरेत दवरून न्हंयेत कोयर उडोवचो न्हय अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सांखळी आनी सतरकारांची जीवनदायिनी जावन आशिल्ली वाळवंटी न्हंय सांबाळप सरकाराची जशी जबाबदारी आसा तशीच ती लोकांचीय आसा. ताका लागून लोकांनी वाळवंटी न्हंयचें रक्षण करचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागलां. ही वाळवंटी ही अस्वच्छ जावपाक लागलेली आसा एकंदर लोकां खातीर. कारण लोक सगळ्या पद्दतीचो कोयर कचरो हो सगळो वाळवंटीन व्हरून उडयत आसा आनी ताका लागून डे बाय डे म्हणजे वाळवंटीचें अस्तित्व जें आसा पळय न्ही हें धोक्यांत येयलां. इवन दो कोयर कचरोच न्ही तर बरेचशे लोक आपलो डंप सगळो जो आहा पळय न्ही तो काडटा, म्हणजे घर कन्स्ट्रक्शन केल्लें काय डॅब्रेज आसत ती आनी न्हंयन उडयता. हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता, कारण वाळवंटी न्हंय हे अस्तित्वा खातीर जायतो परी आतां धडो कोसळपाक लागलेले आसा. वेगवेगळे लोक तेज्या देगेक घरां बांदपाक लागलेले आसला, आपली सिवरेज सोडपाक लागलेले आसा. कचऱ्या बरोबर सिवरेज सोडप हे सगळे प्रकार जे आसा पळय न्ही हांवें फाटल्या दिसांनी पंचायतीकूय इन्स्ट्रक्शन दिली, कोण जे सिवरेज सोडटा तांचे डायरेक्टली डिस्कनेक्शन करपा खातीर. हांव परत एकदां आमच्या WRD डिपार्टमेंटाक आनी पंचायत डिपार्टमेंट दोगांयकूय अशा पद्दतीचे जे सिवरेजीस आनी बाकीचे सोडटा हांकां सगळें बंद करपाक लायता. पणजे कला अकादमी संकुलात 28 आणि 29 सप्टेंबर ह्या 2 दिसांत 18व्या पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सवाचे आयोजन केला अशी माहिती कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी आयज पत्रकार परिशदेंत दिली. सकाळी 9:30 ते रातचे 9:30 मेरेन चलपी ह्या कार्यावळींत भारतीय शास्त्रीय संगीतातले जाणकार वांटो घेतले अशी माहिती मंत्री गावडे हांणी दिली. हातूंत विदुषी अश्विनी भिडे देशपांडे, साजन आणि स्वरंश मिश्रा, राजा काळे, रघुनंदन पणशीकर, पुरबयान चटर्जी, विदुषी शर्मा भाटे, राजस उपाध्ये, मकरंद हिंगणे ह्या सारख्या नामनेच्या कलाकारांचो आस्पाव आसा अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें. ही कार्यावळ रसिका खातीर फुकट आसतली अशी माहिती लेगीत मंत्री गावडे हांणी दिली. एक कलाकारांना शिष्यानं घडवलेलं आहे आणि तारांगणी प्रतिष्ठान ही संस्था स्थापन करून आज गोव्याच्या बरोबर महाराष्ट्रात देखील सुद्धा अनेक असे तऱ्हेचे आज संगीत हिरे आज निर्माण करण्यासाठी पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांचं मोठं आज योगदान लाभलेलं आहे. कामुर्लीतल्या एका थळाव्या शाळेत 2 शिक्षिकांनी विद्यार्थ्यांक केल्ल्या मारहाणी प्रकरणाची चौकशी सुरू आसा आणि गरज पडल्यार संबंधिताच्या आड खर कारवाय जातली अशी स्पष्ट माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज खबराकारां कडेन दिली. आज कांय खबरापत्रांनी ह्या संबंधात प्रसिद्ध केल्ल्या खबरेचो संदर्भ घेवन पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. कितें जी एक्शन जावपाक जाय पळय न्ही रे ती एड्युकेशन डिपार्टमेंटूय घेतली आनी पुलीस डिपार्टमेंटूय घेतले. हांव तुका सांगता खंयसरूच म्हणजे मात सुद्दां कायदो चुकचो ना.
जर तिका म्हणजे पुलिशेन ज्या पद्दतीन भुरग्यांक मारल्या म्हणटा उपरांत तिका जर अरेस्ट बीन बाकीचे कितें तो प्रोसेस एके वटेंतल्यान सुरू जातलो आनी एवढेतल्यान डिपार्टमेंटांतल्यान पयलीं तिका सस्पेन्शन आनी बाकीचो प्रोसेस सस्पेन्शन आनी हे ते डिपार्टमेंट करतले पुलीस त्या भुरग्यांक मारल्या म्हणून तेंची कितें IPC सेक्शन लागता ती लायतली आनी तेज्या प्रमाणे जातलें बट अशा पद्दतीन म्हणजे बरेचशे फावटी म्हाका दिसता टिचरी कश्यो भुरग्यां कडेन अश्यो वागता त्योच म्हाका कळना म्हणजे हालींच्या हालीं 3 इन्सिडंट्स जाल्ले एकदां घरा कडले राग भुरग्यांचेर काडटा काय कितें अशें म्हाका दिसूंक लागलां आनी तांकांय बी कावन्सिलरांची आतां गरज आसा अशें लागलां हांवें सेक्रेटरी एड्युकेशना कडेन उलयतालो की एकदां तेंचेय बी आतां असल्या टिचरींचे कारण हो पळोवंक गेल्यार कोणाचो तरी राग भुरग्याचेर ते काडला असो दिसता म्हणून म्हाका दिसता हें योग्य न्ही आनी आमी टॉलरेट करूं शकना. राज्य सरकाराचे मुखेलमंत्री वशिष्ठ गुरु पुरस्कार 2023-24 घोषित झाल्यात. पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांमध्ये महेश चंद्रकांत कशाळकर, प्रतिमा प्रकाश प्रभुगांवकर, सुधीर तुकाराम नाईक, ज्योती व्यंकटेश सिनारी ह्या शिक्षकांचो जाल्यार शिरीष कुमार आमशेकर ह्या मुख्याध्यापकाचो आस्पाव आसा. उच्च माध्यमिक गटात शिरीष श्रीरंग भिडे, विठ्ठल अंकुश पार्सेकर हांचो आस्पाव आसा. 63व्या शिक्षक दिसानिमतान राज्य शिक्षक पुरस्कारांची घोषणा केल्या. हे वर्सा प्राथमिक शिक्षकांच्या विभागात महेश चंद्रकांत कशाळकर आणि प्रतिमा प्रकाश प्रभुगांवकर हांकां पुरस्कार फावो जाल्यात. माध्यमिक शाळा विभागात सुधीर तुकाराम नाईक आणि ज्योती व्यंकटेश सिनारी हांकां उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार फावो जाला. मुख्याध्यापकांच्या गटात शिरीष कुमार आमशेकर हांकां उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार फावो जाला. उच्च माध्यमिक विभागात शिरीष भिडे आणि विठ्ठल अंकुश पार्सेकर हांकां पुरस्कार फावो जाल्यात. प्राथमिक विभागात महेश चंद्रकांत कशाळकर हे फाटली 19 वर्सां शिक्षकी सेवेत आसात. ते सध्या मोपा पेडणेच्या सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत शिकयतात. कोरोना महामारीच्या काळात तांणी मोपा विभागातल्या लोकांक मार्गदर्शन करपा हेतान 6 दिसांची कार्यशाळा आयोजित केली. गांवगिऱ्या वाठारात तांणी भुरग्यांच्या परजळीत फुडारा खातीर पुराय ताकीन काम केलां. तांचे मार्गदर्शन लाभिल्ल्या विज्ञान प्रकल्पाक राज्य पावंड्यार पयले इनामय फावो जाला. प्रतिमा प्रकाश प्रभुगांवकर फाटली 15 वर्सां शिक्षकी सेवेत आसात. सरकारी प्राथमिक विद्यालय महालवाडा पैंगीण काणकोण हांगासर त्यो कार्यरत आसात. भुरग्यांक अक्षरांची आणि संख्यांची वळख जावची हे खातीर तांणी पायऱ्यांचेर अक्षरां आणि संख्या वेगवेगळ्या पद्धतीन चित्रीत करून भुरग्यां मदीं शिकपाची नवी उमेद हाडली. मातयेची कला जोपासपा खातीर आणि भुरग्यां मदीं कथाकथन तशेंच वक्तृत्व कला विकसीत जावपा खातीर तांणी खर मेहनत घेतल्या. माध्यमिक विभागात सुधीर तुकाराम नाईक फाटली 2 वर्सां इब्रामपूर पेडणेच्या सातेरी विद्या मंदिरात चित्रकलेचे शिक्षक म्हणून सेवा दितात. तांच्या मार्गदर्शनाखाला बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी इको फ्रेंडली सर्तींनी आणि कार्यावळींनी वांटो घेवन सैम जागृती करपा खातीर वावर केला. रांगोळी, टाकाऊंतल्यान टिकाऊ, भेटपत्रां अशा तरेकवार संकल्पनांचेर तांचो वावर सुरूच आसता. ग्राम सुधारक समिती खाला तांणी प्लास्टीक कोयरा विशीं हरमल गांवांत जागृताय केल्या. ज्योती व्यंकटेश सिनारी फाटली 23 वर्सां शिक्षकी सेवेत आसात. समाज जागृताये खातीर शाळेच्या माध्यमांतल्यान तांणी बरोच वावर गांव आनी समाजा खातीर केला. तिणें भुरग्यांक दिल्ल्या मार्गदर्शनान विद्यार्थ्यां मदीं शिक्षणीक उदरगत जाल्ली दिश्टी पडटा. अस्त जावपी वोव्यो प्रकाराचेर तांणी बायलां खातीर साखळेंत कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. मुख्याध्यापकांच्या गटांत शिरीष आमशेकर हांकां पुरस्कार फावो जाला. ते फाटली 28 वर्सां शिक्षकी सेवेत आसात. SS समितीच्या स्वस्तिक विद्यालयाचे ते मुख्याध्यापक आसात. तांणी शाळेक गांवाकडेन जोडटना वैजकी शिबिरां, नितळसाण मोहीम, झाडांची लागवड ह्या सारखे उपक्रम हातात घेवन यशस्वी केले. तांणी शाळेंत मल्लखांबा सारको प्रकार सुरू करून तातूंत विद्यार्थ्यांनी यशय मेळयलां. उच्च माध्यमिक गटात शिरीष भिडे हे फाटली 35 वर्सां शिक्षकी सेवेत आसात. ते ग्रेड 1 टीचर असून वसंतराव धेंपो उच्च माध्यमिक विद्यालय कुजिरा हांगासर ते अध्यापनाचे कार्य करतात. तांणी कोरोना महामारीच्या काळात दीक्षा पोर्टला खातीर योगदान दिवन विद्यार्थ्यां मेरेन शिक्षण पावोवपाची व्यवस्था केली. विठ्ठल अंकुश पार्सेकर फाटली 30 वर्सां अध्यापन सेवेत आसात. ते डॉ. आंबेडकर उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य आसात. तांणी फुडारपणाच्यो कितल्योश्योच देखी विद्यार्थ्यां मुखार दवरल्यात. व्यक्तिमत्व विकास, सायबर गुन्हो, माहिती तंत्रगिन्यान ह्या सारख्या विशयांचेर ते सदांच मार्गदर्शन करीत असतात. एक पेड माँ के नाम ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ल्या संदेशा प्रमाण आयज पणजे दूरदर्शन संकुलांत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी वृक्षारोपण केलें. मनशाच्या जिवितांत सैमाचें खूप महत्व आसा अशें सांगून झाडांची राखण करूंक जाय अशें मंत्री फळदेसाय हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. एक पेड माँ के नाम ही एक बरी संकल्पना आसा आनी म्हाका दिसता की संपूर्ण आमच्या देशान भितर नरेंद्र मोदीन आमकां इन्स्पायर केल्ले आसात, मोटिवेट केल्ले आसात. झाडां लावप, निसर्गाची काळजी घेवप आनी आमकां पर्यावरण
कितें तें दाखोवन दिवप, पर्यावरणाच्या विशयी हें दिवप. हो एक संदेश आसा तो गांवां भितर वचपाक जाय, आमच्या स्कुलांतल्या प्रत्येक भुरग्या पर्यंत पावपाक जाय. आपली जबाबदारी आसा निसर्ग सांबाळप, पर्यावरण सांबाळप आनी ताजें अत्यंत गरजेचें म्हणजे आमी आमचीं झाडां लावपाक जाय आनी झाडां वाडोवपाक जाय. म्हणूनच झाड व्हड जातकच तें जर फ्रूट बेरिंग असलें जर जायत जाल्यार तें फ्रूट बेरिंग झाडूय आमकां फळां दिता, आमकां सावळी दिता, आमकां ऑक्सिजन दिता आनी आमचें पर्यावरण सांबाळता. सो म्हजो संदेश आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक आपल्या किमान आवयच्या नांवान तरी एक झाड आमच्या घरा समोर दिसचें आनी आवयची मुर्ती, शिक्षण आनीक तांची सेवाभावी वृत्ती आमचे भितर येवची. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. बिल्कुल वैसा दोष आते खेल के मैदान में हम उड़ाते सबके होश कर मेहनत से जो उल्फत होगा सब तेरा रोशन दोस्त का ये मंच या जीवन की हो जंग हर सितम का सामना करें हम न डरे हम बेफिक्र लड़े हम ऐसा जज्बा रखे सम ऐसे है हम हाँ जी ऐसे है हम हर एक खिलाड़ी है एक सितारा आने वाला हर एक पल है अब हमारा समझो ना मुझको तुम कोई बेचारा मैदान में आके जरा भिड़ के तू जाना कुछ न करे तो मेरी करे ना फिक्र तू होश दे उड़ाने जरा करे सब्र तू कुछ न करे तो मेरी करे ना फिक्र तू होश दे उड़ाने जरा करे सब्र तू. या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आपली एका दिसाची ब्रुनेई देशाची भोंवडी आटपून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सिंगापुरात पावले. आयज तांचे सिंगापुरात आगमन जाले उपरांत तांकां उर्बेभरीत येवकार दिलो. सिंगापूरचे प्रधानमंत्री लॉरेन्स वॉंग हांचे वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दोन्ही देशांमदल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास केली. तातूंत वेपार आनी गुंतवणूक ह्या सारक्या विशयांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या ब्रुनेई देशाच्या भेटेत ब्रुनेईचे सुलतान हाजी हसनल बोलकिया हांचे वांगडा दोन्ही देशांच्या संबंधांविशीं विस्तारान भासाभास केली. वेगवेगळ्या विशयांचेर ह्या वेळार दोन्ही देशांमदीं कबलाती जाल्यो. भारत हो विस्तारवादी देश नासून विकासवादी वेवस्थेचेर विश्वास दवरून आसा अशें ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. भारत आनी ब्रुनेई ह्या दोन्ही देशांमदली व्यापार आनी वाणिज्यीक संबंध अदीक घटमूट जावचे अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार मागलें. द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी
और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना ये हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रॅटेजिक दिशा मिलेगी। महाराष्ट्राच्या भोवंडेर आशिल्ल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज मराठवाड्यात लातूर जिल्ह्यातल्या बुद्ध विहाराचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार राज्यपाल पी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। उदगीरांतल्या आपल्या भेटेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शासन आपल्या दारी आनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ह्या येवजणेच्या लाभार्थ्यां वांगडा संवाद साधलो। देशाच्या तिनूय संरक्षण दळांमदीं समन्वय राखपा हेतान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज तिनूय संरक्षण दळांच्या संयुक्त कमांडरांचें संमेलन आयोजीत केलां। उत्तर प्रदेशातल्या लखनौत मध्य कमांड मुख्यालयात हे संमेलन जाता। सशक्त आणि सुरक्षित भारत सशस्त्र दळांत परिवर्तन ह्या संकल्पनेचेर आधारीत जावपी ह्या संमेलनात संरक्षण दळांतली प्रक्रियात्मक सुदारणा, संयुक्तता आणि आत्मनिर्भरतेच्या माध्यमांतल्यान जावपी बदल ह्या विशयाचेर भासाभास जातली। सगळ्या सैन्य कमांडरां वांगडा एकाच सुवातेचेर भासाभास करपा खातीर संरक्षण मंत्री मळावेलो हो एक नवो उपक्रम जावन आसा। फुडारांतल्या झुजा सज्जते खातीर मजबूत पायाभूत सुविधा उबारपा विशीं ह्या संमेलनात चर्चा जातली। देशातल्या तिनूय संरक्षण दळांक बळकटी दिवपाक संरक्षण मंत्रालयान महत्वाचे निर्णय घेतल्यात। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी देशाच्या तिनूय संरक्षण दळां खातीर 10 प्रस्तावांक मंजुरी दिल्या। सुमार 1,45,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करपाक लागून तिनूय संरक्षण दळाची बसका संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांच्या उपस्थितीत जाली। तिनूय दळांक 288 नवी विमानां, लढाऊ वाहनां, फायर कंट्रोल रडार घेवपाचो केंद्राच्या संरक्षण मंत्रालयाचो प्रस्ताव आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो संकल्प पुराय करपा खातीर भारत सरकार, त्रिपुरा राज्य सरकार, नॅशनल लिबरेशन फ्रंट, ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स हांचे मदीं समजकायेचो करार जाला। ह्या कराराची म्हायती दितना केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी दहशतवाद, हिंसाचार, संघर्षमुक्त ईशान्य भारत जातलो अशें सांगलें। ह्या करारा वेळार त्रिपुराचे मुख्यमंत्री मणिक साहा हेवूय हाजीर आशिल्ले। किसाना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसो। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कदी एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। ख्वाबों में देखा तुझे तंग रह गया, नादा परिंदे को पंख मिल गया, बेरंगी जिंदगी को रंग मिल गया, आवारा था जीने का ढंग मिल गया। अपने स्टाइल से लिखी है खुद तुमने अपनी तकदीर, शारिफ तोशी हम दोनों ने दिया है तुमको तीर। राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम। अगर आप एज एन आर्टिस्ट कहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं टिकट लेके आपका शो देखने आऊंगा। सुरों का एकलव्य सीजन 2 जल्द आ रहा है सिर्फ डीडी नेशनल पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो युगार तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र पळोवया मुखावेल्यो खबरो। अस्तंत बंगालात बायलावेल्या आगळिकेच्यो आनी पोक्सो कायद्याखालच्या घडणुकांचेर बेगोबेग तपास करून ते खातीर खासा न्यायालय गठीत करपाक मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी हांकां अपेस आयला असो आरोप केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी केला।
आपण ह्या संदर्भात 2021 वर्सा मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांकां पत्र बरयल्लें हाचो उगडास रिजिजू हाणें केलो. मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी बायलां आनी भुरग्यां आड जावपी गुन्यांवाचेर नियंत्रण हाडपाक अपेशी थारल्यात अशें रिजिजू हाणें म्हळें. देशांत रस्त्याचो विकास जाल्या उपरांत आतां येता त्या काळांतली 273 किलोमीटर लांबायेचो बोगदो बांदपाचो केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाचो विचार आसा अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी मुंबयत सांगलें. फिक्कीच्या दुसऱ्या टनरीक परिशदेत रस्ते आनी बोगद्यांच्या विकासा कामाचेर देशांत रस्त्याचो विकास करतना कांय जाग्यांचेर बोगद्यांची गरज आसा. हाका लागून केंद्रीय येरादारी मंत्रालयान 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्या अशें तांणी सांगलें. और फ्यूल में भी अगर हमने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम सिंगल डिजिट पे आ जाएंगे. और अगर 9% पे अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना कम से कम निश्चित रूप से होगा. आर्थिक वर्ष 2024-25 ह्या वर्सा खातीर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान भांडवली खर्चाची तरतूद आनी नव्यो योजना आंखल्या. दळणवळण मंत्रालया खातीर सुमार 28,835 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद अर्थ मंत्रालयान केल्या अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी दिली. भांडवली खर्च आनी नव्यो योजना हाका लागून देशांतल्या जनतेक सोयी सुविधा मेळटल्यो अशें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अर्थ मंत्रालयाचे बसके उपरांत सांगलें. जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचाराक आतां नेट येवंक लागला. भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी राम माधव वेंचणूक प्रचारा खातीर वावुरतात. 30 ते 40 वर्सां जम्मू काश्मीरात परिवारवादी राजकारण सुरू आशिल्लें, मात ह्या मुखार नवें नेतृत्व फुडाराक येतलें अशें राम माधव हांणी प्रचार मोहिमे वेळार खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. उन परिवारों की छुट्टी होगी, एक नया नेतृत्व जम्मू कश्मीर में उभरेगी. जम्मू में शांति, अमन, विकास का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी उभरेगी. एक नए नेतृत्व में इस नया यूटी का लेजिस्लेचर, नई सरकार यहाँ बनने जा रहा है. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी आयज जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणुकेत वांटो घेतलो. माफ करात, वेंचणूक प्रचार सभेत वांटो घेतलो. काश्मीरातल्या आपल्या पहिल्याच भौशीक प्रचार सभेत तांणी भाजपा फुडारी द्वेष आनी हिंसा पातळावपाचो यत्न करतात असो आरोप करून देशाक एकठांय करपाचें काम काँग्रेस करता अशें सांगलें. हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा. हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो. बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी. आणि आता वचूया खेळामळार. पॅरिस पॅरा ऑलिंपिक सर्तीत भारतान आतां मेरेन 20 पदकांची कमाई करीत सर्तींतली सर्वोत्तम कामगिरी केल्या. काल दिसभरात भारतीय खेळगड्यांनी वेगवेगळ्या खेळा प्रकारात वट्ट 5 पदकां मेळयल्यात. दादल्यांच्या उंच उडी T63 गटांत शरद कुमारान रुपया तर मरियप्पन थंगवेलू हाणें कांश्या पदक मेळयलां. दादल्यांच्या भालाफेक प्रकारांत F46 गटांत अजित सिंह आनी सुंदर सिंह गुर्जरान दर एकी रुपया पदक आनी कांश्या पदकाची कमाई केल्या. अजितान 65.62 मीटर जाल्यार सुंदरान 64.96 मीटर अंतराचेर भालाफेक करून ही कामगिरी केल्या. बायलांच्या 400 मीटर धांवपाच्या सर्तीत T20 गटांत दिप्ती जीवनजी हिणें कांश्या पदक मेळयलां. ट्रॅक प्रकारांत पदक जोडपी दिप्ती ही सर्तींतली दुसरी भारतीय बायल आसा. आतां मेरेन भारतीय पंगडान 3 भांगरां, 7 रुपया आनी 10 कांश्यां अशी 20 पदकांची कमाई करून पदक वळेरेंत 19वी सुवात मेळयल्या. सगळ्या खेळगड्यांचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी खेळा मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी अभिनंदन केलां. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.7 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 25.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आतां मेरेन 3638.7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याचे हवामान खात्यान कळीत केलां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय सरकार आणि NSDC इंटरनॅशनल हांचे मदीं कुशळटाय प्रशिक्षण संदर्भात जाली समजिकायेची कबलात. हॉस्पिटॅलिटी, हेल्थ केअर, ब्युटी अँड वेलनेस, IT सारख्या मळाचेर रोजगाराच्यो मेळटल्यो संदी.
राज्यात भूमी रूपांतरणाचे कसलेच काम बेकायदेशीर जावंक ना, विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचे आरोप फटीचे. शार आणि नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे हांचे स्पष्टीकरण. सरकार उदरगतीच्या प्रकल्पाक सदांच प्राधान्य दिता. अस्नोडा बायपास मार्गाच्या बुनियादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची गवाही. राज्य सरकाराचे मुखेलमंत्री वशिष्ठ गुरु पुरस्कार 7 शिक्षकांक जाल्यात घोषीत. फाल्यां शिक्षक दिसा निमतान पुरस्कारांचे जातले वितरण. पॅरिसात सुरू आशिल्ल्या पॅरा ऑलिंपिक खेळा सर्तीत 3 भांगरा पदकां सयत 20 पदकां मेळोवन भारत पावलो पदक वळेरेंत. 19व्या सुवातेचेर राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्यांनी केलें खेळगड्यांचें अभिनंदन. आणि निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबूक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.